नमस्कार. हांव गणेश चंद्रकांत गांवकर, अध्यक्ष श्री लयराई संस्थान शिरगांव. म्हज्या देगेक बसलेले आहा ते भगवंत भास्कर गांवकर, सेक्रेटरी लयराई संस्थान, आनी देगेक बसलेले आहा ते विमलाधर गोपी गांवकर, हे ट्रेजरर आसात लयराई देवस्थान. आयज नवरात्रोत्सव जो आसा तो उत्सवाचो दीस हे चालू आसात. नवरात्र दिसान नॉर्मली जे आसा ते जशे पूर्ण गोंयभराचे उत्सव चालू जातात देवस्थानान, तसे आमचे सुद्दां देवस्थानान उत्सव चालू जातात. तेतून सकाळ पासून संध्याकाळ रात्री पर्यंत देवाची सजलेली मूर्ती जी आसा ती देवळान आमी दवरली वता, आनी त्याच्या नंतर तेजी पुजा अर्चा शास्त्रोक्त रित्या, आनी त्याच्या नंतर कार्यक्रम जे आसा ते रोजचे कार्यक्रम 9 दीस चालू असतात. तर हेची सगळी जी माहिती आसा ते आमचे देवस्थानचे सेक्रेटरी जे आसात ते तुमकां फुडें दितले. धन्यवाद. समस्त लयराईच्या भाविकांक भक्तांक देवस्थानचे सेक्रेटरी भगवंत गांवकर यांचो नमस्कार. आयज आमच्या शिरगांवांत लयराई देवीचो नवरात्रोत्सव चालू आसा आनी ह्या नवरात्रोत्सवाक आवर्जून गोंयासून सगळे भावीक भक्तगण भेट दितात. आतां नवरात्रोत्सवाचो उत्सव जो आसा पयल्या दिसाचो, आमी देवीची मूर्ती आसा पळय ती आमच्या पुरोहिताच्या घरा कडेन आसता. ती मूर्ती आमी देवळान स्थापन करता. दुपारच्या 12-12:30च्या दरम्यान ताका घटस्थापना म्हणटा, घट बसयता आनी देवीची मूर्ती मखरान विराजमान करता. आनी हो विधी करतना देवीचे समस्त चौगुले जे मानकरी आसा पळय ते सगळे बरोबर आसता, देवस्थान कमिटी बरोबर आसता, देवस्थानाचे पुरोहीत बरोबर आसता. देवीची मूर्ती 12:30च्या दरम्यान स्थानापन्न करता, मंत्र घोशान सगळी पुजा करता आनी नंतर सामुहीक गाराणे घातल्या उपरांत समस्त भाविकांक आरती जाल्या उपरांत तीर्थ प्रसादाचे वांटप करता. आनी त्या दिसाचो पयलो हो प्रोग्राम दुपार पर्यंत साजरो जाता. रात्री किर्तनाचो कार्यक्रम दर रात्री किर्तनाचो 9 रात्री किर्तनाचो कार्यक्रम लयराई देवस्थानाच्या सभागृहांत जाता. आनी समस्त गोंयांतून खूब भावीक दर्शनाक येता, किर्तन आयकवपाक येता. आनी किर्तनकार जे आसा पळय, नामवंत किर्तनकार गोंयचे आसता एका वर्सा, म्हणजे प्रत्येक वर्सा आमी बदलता. ह्या वर्सा आमचे कडेन नागपूरचे प्रसिद्ध किर्तनकार आमी हाडलेले आसा आनी तेंच्या किर्तनाचो आस्वाद समस्त भावीक घेता. किर्तनाचो प्रोग्राम जो आसा पळय संध्याकाळी 9 वाजता सुरू जाता आनी रातच्या 10 पर्यंत आमी आरती वगैरे करून देवीची आरती करून नंतर भाविकांक प्रसाद दिवन किर्तनाचो प्रोग्राम आसा पळय तो समाप्त जाता. लोक आपापल्या घरा वयता. नंतर 9 दीस किर्तन जाल्या उपरांत 10व्या दिसा श्री देव रवळनाथ हेच्या देवळान दसऱ्याचो प्रोग्राम आनी किर्तन लास्ट जाता. त्या दिसा रवळनाथ देवस्थानान आमी चोरू म्हणून शिजयता. समस्त चाळो मेळो म्हणटा तेका, भूतगण, दुसरे भूतगण, म्हणजे हेजे देव रवळनाथाचे जे भक्तगण आसा पळय आनी जे गण आहा त्या सगळ्या गणांक ते दिसा आमी चोरू हे करता, शिजयता. थंय सामुहीक गाराणे घालता आनी चोरू देवळा भोंवती आमी सगळ्याक हे करता, पसरयता, जेणे करून रातच्या 12 नंतर जो चाळो मेळो आसा, भूतगण आसा आनीक कोण आसा ते सगळे तो चोरू म्हणटा पळय तेजो आस्वाद घेता. आनी 12 जाल्या उपरांत आमी सगळे लोक घरा वयता. अशे तरेन आमचो नवरात्रोत्सव सुरू जाता, साजरो जाता. इन बिटवीन मदीं देवीची मूर्ती जी आसा पळय ती पालखेन म्हणजे मखरान बसयल्ली आसता आनी मखरान देवी पाळण्यान झुलो घेता. हे दृश्य पळोवपा सारकिल्लें आसता आनी हें दृश्य पळोवपाकूच
जास्त लोक येता आनी पाळणो हो सकाळी पुजा जाल्या उपरांत म्हणजे मखर हालयता तेन्ना देवी हत्तीचेर रूढ जाल्ली आसता आनी एक दृश्य सामकें विलोभनीय अशें दृश्य आसता आनी पळय सारकिल्लें आसता. लोक भावीक खूश जाता. तशेंच किर्तन आटोपल्या नंतर मदीं आतां भावीक येता म्हणून मदीं पाळणे हालयना म्हणजे मखर हालयना. किर्तन आटोपल्या उपरांत देवी मखरांसून झुलो घेता हें दाखयता. दोळ्याचे पारणे पिठा सारकिल्ले अशें दृश्य आसता आनी सगळ्यांक आनंद जाता आनी ज्यो कोणाच्यो मनकामना आहात देवतेचे नामस्मरण देवतेचे दर्शन घेतल्या उपरांत सगळें पूर्ण जाता अशें गोंयच्या प्रत्येक भाविकांक खबर आसा. तुमच्या मखराचें खाशेलपण कितें? देवीचें आमचें मखर आसा जें तें खूब पुरातन आसा. म्हणजे जवळ जवळ 100-200 वर्सां इतकें पुरातन आसतलें आनी तें डिफरंट हितूर आतांच्या हितूर बरें सजयलें वयता. खूब जे पळयतले तुमी दिसता आनी तें दृश्य विलोभनीय अशें आसा. देवी मुर्ती देवीची हेजेर देवी हत्तीचेर विराजमान जाल्या आनी जेन्ना ती मखरान ढुलता म्हणजे मखरान हें घेता झोको घेता तेन्ना हें दृश्य म्हणजे ती आपल्याच हितूर चिंतनान आसा. तें दृश्य पळयतना सामकें मन प्रफुल्लीत जाता आनी तूं जर कोण दुख्खाच्या हितूर आसा आनी तें दृश्य पळयल्या उपरांत तेजें दुख्ख कायमचेंच नश्ट जाता अशें म्हाका दिसता आनी अशें भाविकांकूय दिसता. अशें भाविकांनी ही गोश्ट व्यक्त केल्ली आसा. म्हणून मुद्दाम लोक देवीचे दर्शनाक येतात आनी तृप्त जावन वयतात. तेन्ना तुमी हांगा येवन आमची देवीच्या हेच्या बद्दल मुलाखत घेतली ह्या बद्दल तुमकां धन्यवाद.
मातशें मकर जाल्यांक काय बरेलो बांगडो म्हाका मायन दिलेलो कोण रे मेल्यान त्याचो दोळो फोडिल्लो आयलो आयलो गो कचरोवालो आयलो आगो आगो बेगीन कर तो कचरोवालो आयलो तूं आनी कितें गो मागीर म्हाज्या नांवान बोवाळ मारतले यो यो बेगीन यो धरलो कितें आणि तो म्हजेर बेजार जाता म्हाका लज जाता आणि आणि या वोल्या कचऱ्यान प्लास्टीक पोती घालप आगो पण ओली जाता मगो ती पळय पळय हात लावन पळय शी 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 केन्ना अक्कल येतली रे तुका ही पळय ही भाजयेची ही नुस्त्याची आणि ही बाकीच्या सामानाची पूण ना तुका जाय ती प्लास्टिकूच नागरिक म्हणून आमची किती जबाबदारी असा काय ना एकटो सरकार कायच करूंक शकना आणि कचऱ्याच्या बाबतीत तर नाच ना म्हणजे कितें करप तर आमी अरे कचरो कितलेशेच प्रकारचो असता 7 ते 8 प्रकार वखदांचो वेगळो कचरो काचेचो वेगळो कचरो इलेक्ट्रिकचो वेगळो कचरो तरी सरकार दोनूच सांगता वलो आणि सुको आणि तरी तुझ्याकडे ते जायना दारादारांनी कचरो व्हरपाक येऊन सुद्धा गटारांनी रस्त्याच्या कुशीक कचऱ्याचे ढिगारेच मरे आणि हो कचरो कोण करता आमीच मरे मागीर म्हाका सांग हातून सरकार कितें करतलो सारकें तुजें चुकता आमचेंच अरे सावंत सरकारान कचरो जाग्यार घालपाक कितलेशेच प्रकल्प उबे केल्यात सालिगांव पुणे पिसुल्ल्या आणि हेर जाग्यार कितलेशेच नवे प्रकल्प नेटान चालू आसात सरकार आपले काम आपले परीन पुराय जोर लावून करता पूण गरज आसा आमी जबाबदार जावपाची कितें नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार रोल सावंताच्या खाला सपना जाता साकार गोंयाचो फुल्लारे फुडार खोशिया सारे गोंयकार आता ओल्यान ओलो आणि सुक्यान सुको गोंयान उरलो ना कचऱ्याचो धोको आता भिवपाची गरज ना दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.